आयज गोयचे TMCचे ऑफिस पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सी ओपन जाल्लें आसा सुकूर आतांच आमी ओपन केल्लें आसा ऑफिस आनी त्या ऑफिसान आमी हांगासर एक डेस्क ओपन दवरला करून की रजिस्ट्रेशन जे गृह आधार कार्ड आसा ते हांगासरल्या आमच्या पर्वरच्या लोकांनी सगळ्यांनी हांगा येवन रजिस्टर करचें. पर्वरी मतदारसंघात तृणमूल काँग्रेसीन एंट्री मारलेल्या लोकांचो भरगच्च प्रतिसाद आमकां मेळटा आनी ग्रावंड लेवलार जर तुमी पळोवंक वचत जाल्यार इतर पक्ष खंयच दिसना. इतर पक्षाचो फक्त एक बोमाडो आसा. भारतीय जनता पक्षाचें कितें जातलें तें आमकां खबर ना. ते लोकांनी पयलींच उलयल्लें आसा. आम आदमी पक्षाचें प्रेजन्स ना. लोकांक लोक प्रतिसाद कोणाक आनी खंयच्याच पक्षाक प्राप्त जावंक ना. तितकोच तृणमूल काँग्रेसीक प्राप्त जाल्लो आसा. आनी आतां हे ऑफिस इनॉग्रेशन जाल्लें आसा संदीप वजरकराचें एक्टीव पार्टिसिपेशनान आनी आमचे कडेन आतां काही आमचे पेंदे फ्रांस आनी सालय पंच सरपंच अशे जॉयन जाल्लेले आसा. आनी ह्या अर्थान तृणमूल काँग्रेस हो पक्ष पर्वरच्या तळागाळाक पावल्लो आसा. आनी लोक आतां म्हणटात की बदल जर पर्वरी जावपाचो आनी जावं शकता जाल्यार फक्त तृणमूल काँग्रेस हो एकूच पर्याय आसा आनी ह्याच पर्यायाक लोक पळयता आनी तृणमूलूच बदल घडोवन हाडटलो ही आमकां खात्री आसा. Better late than never. Just 3 months have passed that Trinamool is in Goa, and today we have set up this office in Porvorim on our door-to-door campaign that we were doing earlier for the missed calls, and now with the Lakshmi Grey Aadhaar card. I'm sure this office is going to help the residents of full Porvorim constituency to come and address themselves, as what we need is more of human development than infrastructure development. It has to gel together and people have to be happy. So this office of Trinamool Goa will surely help our residents from full of Sukuro and other areas in Porvorim constituency for the issues to be addressed. So I'm happy about this office setting up today. Thank you.